भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनीक इश्यूज इतल्या म्हत्वाचे येवपा लागल्या सेशना भितर. म्हाका दिसता जाचो गोंयच्या समाजा कडेन गोंयच्या लोकां कडेन प्रचंड संबंध आसा. त्या सगळ्या इश्यूंचेर आमी आज डिस्कस करतले. जे इश्यू आज सकाळी सावन आयल्यात ते, जे इश्यू शुक्राराक आयिल्ले ते थोडे, बट इम्पॉर्टंट इश्यूज चर्चेक येवपा लागल्यात आनी तांचेर बरी चर्चा जावपा लागल्या. सगळ्यात पयली विशय म्हळ्यार ऑब्वियसली नांवांचो. ताचेर आज चर्चा जाली. शेक्सपियराचें एक फेमस वाक्य आसा, वॉट्स देर इन अ नेम का म्हण. सो तो ताका जर आज गोंयांत हाडलो, आतां हाडपाक शक्य ना, पण समजा जर हाडलो जाल्यार आमकां सांगचें पडटलें अ लॉट म्हणून. आनीक तो आतां एसेंब्लीची डिबेट दाखोवची पडटली की वाय नेम मॅटर्स. आनी नेम मॅटर्सूच न्ही, की आपल्यालें नांव बदलून कशी कशी सारकी नाडेपेन्नां चल्ल्यांत तीय आमकां दाखोवची पडटली. आनीक मागीर आमकां प्रामाणीकपणान शेक्सपियराक उत्तर दिवचें पडटलें वॉट्स देर इन अ नेम. लौकीक बाब शिलकारा म्हजे बरोबर, जॉयल बाब आफांचो आसात, पांडुरंग बाब गांवकर आसात. आनीक सुरवात हांव लौकीक तुजे कडच्यान करता. वॉट्स देर इन अ नेम कळ्ळें तुका? ह्याच विशया वयल्यान आमी सुरवात करया. सो तूं आज शेक्सपियराक कितें जाप दितलो? आज प्रमोदचो कॉलिंग अटेन्शन ते आनी म्हाका दिसता फर्स्ट विकाकूच येयल्ले विरेशा कडल्यान कॉलिंग अटेन्शन आनी ते पोस्टपोन जायत आसले. म्हणजे गव्हर्मेंटूय तितलो कन्सर्न आसलो ताका आन्सर दिवपा खातीर. बरी स्टडी करून गव्हर्मेंट बरी अभ्यास करून तेजेर आन्सर दिवपा खातीर येयलो. कित्याक तेंचे कडेन डेटा आसलो, कित्याक ते सगळे ओपन आसता. म्हणजे नांवां चेंज करता ते तांकां नोटिसो घालच्यो पडटा पेपरांनी बी. सो ते काय अशें सिक्रेट अशें न्हू, सगळे कडेन सगळो डेटा आसता. आनी जी नांवां आमी लास्ट टायमूय जी दाखयल्लीं, कशी नांवां मुस्लीम नांव डायरेक्ट कॅथलीक जाता, मुस्लीम नांव डायरेक्ट हिंदू जाता, वा भायल्या स्टेटीचें नांव डायरेक्ट गोंयकाराची जी मेनली नांव आसता तितून येता. ही आयज तेजेर उलयता आसतना सगळे उलयले ओपोजिशनांतले. इवन तितून निलेश काब्राल उलयलो. निलेश काब्राला वेळार कायदो येयलो तो तेणी सांगलो की पयलीं ही नेम चेंजचो प्रोसिजर आसलो तो सब रजिस्ट्रार पळयताले, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पळयताले. थंय मातशें ते निलेश काब्राल मिनिस्टर आसले, लॉ मिनिस्टर, तेन्ना तेणी मातशें वयर येले, मातशें कडक केलें. तितून एमेंडमेंट हाडलो आनी काय बील हाडलें कितें तरी, आनी ते कोर्टा कडेन दिलें. म्हणजे ज्युनियर सिवील कोर्ट आसता पळय न्हू, थंय नेम चेंजाचो प्रोसिजर जाता. आनी मागीर अपिलेट मागीर ताका डिस्ट्रिक्ट आसता. तितून कंडिशन आहा की जो नांव चेंज करता तो बाय बर्थ गोवन आसपाक जाय, तेजे पेरंट वा तेजे ग्रँड पेरंट गोवन आसपाक जाय, तें नांव घेवपाक. इतलीच कंडिशन आहा. सो ती मागीर आल्टनान बरी तरेन मेन्शन केली की इतलेच कंडिशन आहा आनी कांय ना. सो ताका खूब मार्ग आहा ते बायपास करपा खातीर. गोविंद गावडेनान एक फोर्स केलो की ते मागीर ते समाजाच्या हेजेर येयले प्रॉब्लेम, समाजाचें सर्टिफिकेट आसपाक जाय, ते गजाल येयली तितून. ती करता आसतना तेणी GMCंतलें सांगलें. GMCन गोंया भायले फक्त बॉर्डरींग नेबरींग स्टेट्स न्हू, तर वेगवेगळ्या स्टेटींतले लोक येता ते हांगा बर्थ दिता आनी हांगासर ते नांव गोंयकार करून उडयता बाय बर्थ. सो तो एक प्रॉब्लेम. म्हणजे थंयच्यानूच ती सुरवात जाता. करेक्ट. आनी थंय जी रजिस्टर जाता पळय न्हू, ताका चॅलेंज करपाक हें आसता की हांगासरूच जल्म आयला आनी ते नांव तेंच्यांनी ते थंय रजिस्टर करून मोकळे जाता. आतां गोंयकारांची नांवां अशीं कशी लग्ना कडेन चेंज जाता. लग्ना एक तर चडशी आसता ती बायल आसता ती नांव आपलें चेंज करता. ती तर तेन्ना चेंज केलें आनी तिका दिसलें मागीर चेंज करपाचें केन्ना तरी जाल्यार तिका होच प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय. पण एटलीस्ट घेतना ती गोवाचें नांव घेतली. जाल्यार गोवाक जर हेवटेचें नांव घेवचें जाल्यार तो ऑप्शन. आनी पण तेजे भायर कोणाचें नांव काडून घेवंक शकना. हांगा तो प्रॉब्लेम तो दिसलो. मागीर तेजेर उलयता आसतना आमदार येयले की हांगासर प्रॉपर्टी बळकावपाची प्रकरणां जावंक शकता. हांगासर समाजा भितर समाजाचे जे फायदे आसता, STचे फायदे वा आनी खंयचे समाजाचे बेनिफीट आसता ते घेवपाक शकता. हें करता आसतना लास्टान एक प्रमोद पळोवपाक मेळ्ळें की विजय धरून आनी अल्टन धरून, काँग्रेसचे आमदार धरून आयज तिंकां दिसपाक लागलें पोगो खंय तरी जाय म्हणून. ते पोगोचेर उलोवपाक लागले की हेजी गरज आहा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हें खंय तरी डिफायन करपाची गरज आहा, अशें ते तो मागता, आमी सपोर्ट करता. अशें करून जे RG 3
फाटले 3 वर्सां पयलीं ते सांगताले जेन्ना 22ची इलेक्शन जावचें तेजे उपरांत 3 वर्सां तो आपलो डिमांड घेवन परत असेंब्ली मुखार येताना आज जेन्ना नांवाचो विशय येयलो गोंयकाराच्या तेन्ना खंय तरी सगळेच ओपोजिशनाक दिसपाक लागले ही खरी गरज आहा म्हणून. मागीर मुख्यमंत्र्यान तो रिप्लाय केलो तो ऑफिशियल तेणी सांगलें की आतां पर्यंत जी ह्या दिसांनी जी नांवां चेंज जाल्या ती आपूण चॅक करतलो कारण ताका रॉंगली केल्या जाल्यार ताका 3 वर्सांची पनिशमेंट बी आहा आनी फुडें कितें तरी करपाक जाय तेजे कॉन्क्रीट अशें आन्सर दिवना पण कितें तरी विचार जातलो हेजे अशे पद्दतीचें डिस्कशन थंय जालां. वील गो टू द फायनल डिटेल्स ऑफ दीस कारण हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय. आमी ह्या रावंड टेबलाचेर आमच्या ब्रेकावराचेर सदांच सांगलां की गोंयकार म्हणून आमची आयडेंटिटीच्यो 2च गजाली आहात. एक कोंकणी, दुसरी आमची नांवां जी ह्या मातयेंतलीं आहात. जॉयल बाब आज जेन्ना हो आयडेंटिटीचो इशू आमी उलयतात पयलीं म्हळ्यार आमची आयडेंटिटी डायल्यूट जाता म्हणून उलयताले. आज आमी हें म्हणटात की आमची आयडेंटिटी कोण तरी हायजॅक करपाक लागला. सरकारान जी जाप दिली हाचेर ती तुमकां सॅटिस्फॅक्टरी दिसता? प्रमोद सरकारान जाप दिल्या म्हणल्यार प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान एक 2-3 एग्जाम्पल घेतले आनी सांगलें जस्टिफाय केलें कित्याक हाव the names, although they look very weird from a Muslim name, it has been converted back into a Catholic name. And he went on to explain that case, saying that it is a valid case because there was a divorce and the child wanted to take the mother's name. Fair enough. तशेंच करून आनीक सीएमान काडले आनी आनीक 2 एग्जाम्पल दिले which were valid. The only point here is प्रमोद अशें आमी कितले एग्जाम्पल दितले आनी कशें म्हणून हें करतले की एक एग्जाम्पल दिवन आमी चलतले? डोंट यू थिंक दॅट शूड बी अ सिस्टम इन प्लेस which is running by itself to do a background check in each and every case? In each and every case, it should not be a case where somebody complains of some XYZ name is looking like, has taken a Catholic name or a Hindu name. The point is not that. The point is, why do we not have a system which goes through the entire background process just the way the CM has gone now in these 3 cases? Correct. Why is each and every name change not scrutinized? One is scrutiny, second is very clear norms to be laid down. Exactly. Yeah. One is clear norms to be laid down. Even if there is a loophole there, I think this name change is a very, very serious case, and it is a root of all these other illegalities which you are doing, whether you are talking about a land deal or some kind of other benefit, including a benefit of a job. All these things are connected to a name. So, when you come and say what's in a name, everything is in a name. Yeah. Everything is a name, in whether it is a job, whether it is your status, everything is in a name. So, having said that, I feel now when we talk about now regularization of houses back into 1972 and all of that, why don't we get into a retrospective effect of checking these names? Yeah. People who have fraudulently or illegally found their way out into benefits. Why are we not getting 5 years back and checking all these names whether they have actually done the correct thing or no? Whichever is a valid case, let it continue. Yeah, but to start with, we need to have a system in place where all these things, all these names are really looked at very, very minutely. पांडुरंग बाब, तुका दिसता सरकारान परिस्थिती स्पष्ट करून सांगली तशी आज भूमिका घेतली ना, कायद्याक हात लायतले काय ना हाजेरूय भूमिका घेतिल्ली ना. तुका ही सॅटिस्फॅक्टरी दिसता भूमिका? कारण हावसा भितर एक तर युनॅनिमिटी आहा की हे मिसयूज जावपाक जायना म्हणून. हय, पूण प्रमोद मिसयूज जावपाक जायना अशें म्हणटात आमी बरें आसा, पूण ताका आतां उपाय कितें आसा? कारण जी नांवां चेंज जाल्यात न्ही ताचेर म्हटल्यार की इन्क्वायरी रिपोर्ट करून आमी ताचेर एक्शन घेतले बी म्हणून. सो ती जी नांवां चेंज जाली फाटल्या 10-15 वर्सां भितर तेंच्यांनी आपले वेगवेगळे डॉक्युमेंट वापरून तांची कामां जाल्लीं आसा. आतां आनी कितें करतलो तूं? आतां तूं काय करूं शकना त्या विशयाचेर. पूण इन्क्वायरी जावंक जाय. कोणी जर मिसयूज केला जाल्यार ते क्लियर फुडें येवपाक जाय, ही गजाल जावपाक जाय आनी कायद्यान काय तरी प्रोविजन करपाक जाय, करचें पडटलें. गरज आहा ती सामकी. कारण ही नांवां तरी आमी फाटल्या डिबेटीन जशें उलयल्ले की आमची गोंयची जी नांवां तुवें जशी म्हटली युनीक आसात ती नांवां तरी किमान ह्या लोकांनी भायल्यांनी वापरपाक जायना. आनी ते कोण वापरतात? जो दुसऱ्या धर्मांतले लोक आहा पळय ते भलतेच हांगा येवन हिंदू जावपाक लागले, म्हणजे हिंदू नांवां घेवपाक लागल्या. मे बी प्रमोद हाच्या फाटल्यान न्ही कितें पॉलिटिकलांचो हे बी आसूं येता. कित्याक म्हणटा हांव ताका रिजन आसा. तशें जॉयलान मेन्शन केलें की गोंयांत तूं एकदां रावलो की वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आहात. एक म्हटल्यार तुका ती घरांतले बायलेक समाज एक गृही जर हावजवायफ कोण आसा जाल्यार तिका पेन्शन मेळपाक जाय, गृहादाराचे पयशे मेळपाक जाय जाल्यार ताका एक थोडी वर्सां जाली की ते मेळटा. तेज्या चलयेक समज लाडली लक्ष्मी मेळपाक जाय, थोडी वर्सां जाली की ते मेळटा.
बरं तुवें 15 वर्सां गोंयांत जल्माक येयलो आनी 15 वर्सां तुका जाली की तुका जेवय गोंयांत मेळटा. सो ह्यो गोंयांतल्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आहात सगळ्यो जे मेळटात ताचोय फायदो घेवपा खातीर ह्यो गजाली जाता आसतल्यो. आनी एक फावट तुजें नांव गोंयचें दिसलें की कशें आहा जो कोण मनीस एटेस्टेड हें करता तुका सर्टिफिकेट दिता तुका सर्टिफाय करता तो तुजें नांव पयल्या उपरांत व्हडलेशें घेवन बसना आनी मातसो पॉलिटिकल प्रेशर आहा जाल्यार तो अजिबात विचारिना तुका तो तुका हाडटा आनी रेसिडन्स सर्टिफिकेट आनी कडेन जाय तें तुका काडून दिता. सो ह्या सगळ्याचें लिंक खंय तरी आसा गव्हर्मेंट बेनिफीट घेवपा फाटल्यान अशें म्हाका दिसता. ना डेफिनेटली हेतून आसतना कोणूच बेश्टोच वचून Correct. आपल्यालें नांव काय चेंज करचो ना. बेश्टोच आसा काय उठलो चल म्हजें नांव चेंज करून घेवया म्हण काय कोण वचपाना न्ही. सो ताजे फाटल्यान हेतू डेफिनेटली आहा ते वेगवेगळे आसपाक शकतात. लोकीक प्रश्न हो की 2 फावटी एक्ट अमेंड जालो अशें न्ही की आमकां परिस्थितीची जाणीव ना. 2019 जालो 2022 जालो एक्ट अमेंड जालो 2 फावटी. प्रोविजन्स स्ट्रिंजंट जाली पण अजुनूय लक्षांत येता की देर आर सर्टन लूप होल्स इन द लॉ आनी त्या खातीर तो अमेंड करप गरजेचो. आतां 1-2 गजाली हांव जेन्ना 1-2 तज्ञां कडेन उलयतालो ताणें म्हाका बरी गजाल सांगली की तुवें नांव खंयच्या स्तराचेर वचून चेंज करप हाका बंधन आसपा जाय. म्हळ्यार आज म्हजें नांव प्रमोद हांव फाल्यां म्हजें नांव लौकीक करपाक शकना. कित्याक करतलो बेश्टोच म्हाका म्हजें नांव आवडना आवय बापायन दवरिल्लें हें म्हजें नांव चेंज करपाचें कारण जावपाक शकना न्ही. सो आतां म्हगे समजा खंय तरी स्पेलिंग चुकलां वर आमची खुबशीं पोर्तुगीज काळावेली स्पेलिंग्स आसात डॉक्युमेंटांनी बी जी वेगळे स्पेलिंगान बरयल्यात. आज जर आमकां ती रेक्टिफाय करपा खातीर आमचें डॉक्युमेंटेशन रेक्टिफाय करपा खातीर किंवा सक्सेशन्स बी रेक्टिफाय करपा करपाक जाय इट इज अ वॅलीड पॉयंट की ते रेक्टिफाय करपाक मेळचे. सो थंय सुद्दां तुजें नांव बदलचें ना तुजें स्पेलिंग बदलतलें. करेक्शन्स ही त्या लेवला पुरती आसची ऑर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीस ज्यो आज मुख्यमंत्र्यान वाचून दाखयल्यो ज्यो तुका कोर्टा मुखार प्रूव करची पडटा की आपूण ह्या सर्कमस्टन्सीसा लागून हें कंप्लीट नांव चेंज करता. हाज्या की भायर वचून ती एक मेकळीक दवरप जाल्यार तातूंतल्यान वापर जावपा वाट्याचो गैरवापर जावपाची शक्यता चड आहा अशें दिसना तुका. बरोबर प्रमोद. आनी मुख्यमंत्र्यान न्हू आयज ते हांव 3 एग्जाम्पलां दिवपाक शकले जे जेन्युइन केसीस आसल्यो ज्यो सांगल्यो आवय वटेचें नांव एडॉप्ट करपाक सोदता बी पण मागीर जी आर्जीन आपले हेच्या भितर कॉलिंग अटेन्शना भितर डिटेल्स घातलेले आमी लास्ट टायमूय पयले ते फिरोज मोहम्मद तो जेम्स ब्रगांजा जावंक सोदता सनदी पूण कोण आतां मार्क फर्नांडीस जावपाक सोदता सोनू शर्मा वा फ्रांसीस झेवियर डिसोजा जावंक सोदता मागीर लक्ष्मी नारायण मुनारी ही लॅरिसा फर्नांडीस जावपाक सोदता अजीज मोहम्मद अली अजीज मॅक्स फर्नांडीस जावपाक सोदता काय जालें ही नेम चेंजाच्यो हे प्रोसिजर चालू आसले तेन्नाचे फोटोच्यो नोटिसो येता पळय न्हू. सो हे सगल्योच केसी मुख्यमंत्र्यान म्हटल्यार सगल्योच केसी आपूण आतां स्क्रुटिनायज करतलो म्हणून पण आतां एकदां चेंज जाल्या उपरांत मागीर कितें ताका प्रोसिजर हे जमनी भशेन जालें. आतां जमनीचे प्रॉपर्टी लँड ग्रॅबिंगान गव्हर्मेंटान खूब अभ्यास केलो इन्क्वायरी ऑफ कमिशन हाडले आनी कशी लँड ग्रॅब जावपा जाय तेजे खातीर ते प्रयत्न करता. जाल्ल्यो लँड परत घेवपा खातीर प्रयत्न करता. तेजो कोण वारस ना त्यो सरकारा मदीं हाडपाचो प्रयत्न करता. इतल्यो गजाली इतले काम प्रॉपर्टीच्या हितून करता. आयज खरें नांवाच्या हितून करपाक मेळपाक आनी नांवा हितून ते चेंज करपाक कंडिशन आसपाक जाय की बाबा तूं एक तर आवय वटेचें नांव घेतलो नाजाल्यार एक तर बापाय वटेचें नांव घेतलो तुका कशें कितें जाय तें तेजे भायर वचोन मोकळीक आसपाक जायना. आपल्याक मदींच दिसलें आपूण अमिताभ बच्चन नांव दवरतलो म्हणून तें दिवपाक मेळपाक जायना. आपल्या आवयचे वटेन नाजाल्यार बापायचे वटेचेच आसपाक जाय. तेजे भायर वचपाचें कारणूच ना. कोणाक तरी आपल्या हितूंतल्यान आवय बापायचे भायर नांव म्हणजे आवडना हो आर्ग्युमेंट तुगेलो कसो आसपाक शकता. बरोबर. तुवें आवडना जाल्यार तुका सी पळय आवडना जाल्यार तूं तुगेलें नांव कंप्लीट चेंज करपाक शकना. आडनांवूय चेंज करचें पडटा. आवडना जाल्यार बरें स्वताचें नांव चेंज केलें आडनांवूय चेंज केलें आडनांवूय सोडून दी मागीर तुगेले कास्ट रिलीजन सगळी चेंज करून उडयली. तातूंत भितर तूं सरळ खंयच्यान तरी आयलो दिल्ली राजस्थान किंवा आनी खंयच्यान आनी तुवें हांगा आयल्यान एक गोंयची ओबीसी समाजाची आनी एसटी समाजाची नांवां घेतली. इतलो चेंज जावपाक शकना न्ही. तुगे नांव जर आपल्यालें सुद्दां तुका आवय बापायन दवरिल्लें आवडना हांव बेजीक गजालीचेर वता न्ही जोयल बाब. इतलो चेंज जावपाक शकना न्ही. So there is some motive when you are doing this change in name. The problem is where is our system, Pramod? You know, एक तर आमकां ट्रॅक करूंक कितें तरी एक लॉ आसा म्हणटात अमेंडमेंट केल्लें आसा म्हणटा सगळें आसा. सो
कसो where we are going wrong, we need to identify where we are going wrong. And secondly, we need to have some kind of a mechanism in place so that these things do not happen the way they are happening right now. Otherwise, एक अशें आसतलें की when we are talking about Goan origin, गोवा आनी सगळ्या गोंयकारपण जें म्हणटा आमी, मूळ आसा तें हांगा नांवाचेर. It starts with a name, and if we are going to concede this, आणि म्हाका मुखार आनी कांयच उरलेलें ना मागीर, then we are talking about जमनीचें उलयता आनी कितें उलयता. No, then it's a chain reaction. Chain reaction. So let us plug these loopholes. Let us at least stop it. At this point in time. Although it is very late now, कित्याक खुबशे जाणांनी करून घातले आनी ना ती स्क्रुटिनी आज जावची पडटली. ताजी आज जर ती स्क्रुटिनी जावन जर करेक्टिव्ह मेजर्स घेनात जाल्यार फुडल्या आमच्या जनरेशन्साक हाचे परिणाम भोगचे पडटले. पण प्रमोद एकट्या एमएलएनूय म्हणूंक ना की ओके आमी लास्ट 5 इयर्सांक पळोवया म्हणून कितली नांवां जाल्या आनी कितें कशी जाल्या ती कशी चेंज जाल्या कोणें म्हणूंक ना सारकें. नाव इफ यू आर गोईंग to start from here and if we are going to selectively look at these things, God help us. But एक strict protocol असोकूच जाय की हांगा काय जोयल बाब वोट बँकाचो प्रश्न येना. You are not asking to throw somebody out of the voter roll. You are only saying whether he has changed the name correctly or not. So mechanism fair intention or not. So that means our mechanism is flawed. Some process is flawed. Somewhere some compromise are happening. I agree with you on that count. कळ्ळें पांडुरंग बाब, हो जो मुद्दो आसा घडये कायद्यांतलो लूपहोल वापरून जर नांव चेंज केला जाल्यार आयची घडयेक ते कायदेशीरूच आसतलें. सो आज समजा सरकारान स्क्रुटिनी समजा सुद्दां केली, सरकार कितें करपाक शकता? ना तेच हांवें पयलीं वदळ तेच म्हटलें न्ही हांवें की सरकार आतां कशें म्हणून करतलो, कारण तेंच्यांनी ते डॉक्युमेंट वापरून कितें तेंचें करपाचें केलें तेंच्यांनी. एक जालें, दुसरी ताणें ह्या कायद्याच्या एक्झिस्टिंग तुगेली सेक्शन्स वापरूनच केलें आसतलें. सामकें आतां हाचो एक उपाय तो घडये बेसुमार चेंज केलें आसतलें पण एक्झिस्टिंग सेक्शन्स वापरूनच केलें आसतलें. एक उपाय करूं येता प्रमोद, जशें लोकचीकणे म्हटलें की आतां हे सगळी इन्क्वायरी करपाची आनी हेंच्यांनी कितें जें मॅच जाला पळय तेतून आतां नवे बदल कितें करूंक मेळटले. जशें तुवें तुवें म्हटलें की तुज्या आवयचें की बापाचें तेजें नांव आसा आडनांव तेच तुवें घेवचें पडटलें अशें जर कितें करूंक मेळटा आसत जाल्यार तें करचें पडटलें. बरोबर. ना आनीक म्हाका काय उपाय दिसना हेतूर. आनी तिसरी गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा तातूंत भितर की एटलिस्ट तुमची 2 जनरेशन्स गोंया भितर जल्म आयिल्ले आसपाक जाय. हें म्हाका दिसता क्लियरली थंय घालचें पडटा. म्हणून त्या खातीर प्रमोद गोंयकार बाबा कोण, गोंयकारांचे हक्क खरेंच मारले वतात काय, गोंयकारांचे हक्क आनी कोण तरी व्हरता काय, ह्या सगळ्या गोश्टीचो न्ही विचार जावपाक जाय, चर्चा जावपाक जाय. आनी ताका खंय एसेंब्ली सारको जागो तो थंय जावपाक जाय. थंय आमी तो विरोध बरोबर काडटा म्हणून तो आनी कितें पार्टीचो म्हणून अशें करून जावचें ना. हो पक्षाचो इश्यू ना, हो गोंयकारांचो विशय, हो गोंयकारांचो विशय. येस लोक यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. सगळे हे जाता आसतना तो पोगोचो विशय हांवें सांगलेलो. पोगोचो विशय आसा पळय आनी आतां बाकीचे सगळे जाण मेळटात आनी तुगेले विरेशाक म्हणटात की आमी वी अग्री विथ यू, वी अग्री विथ यू, वी अग्री विथ यू म्हणून. इज दीस अ पोगो इशू जोयल बाब, म्हाका सांग? इज दीस अ पोगो इशू? इट इज नॉट अ पोगो इशू एट ऑल. बट खंय तरी ताका फ्लेवर येता न्हू डिस्कशनाक. द पोगो फ्लेवर कम्स इन टू दिस डिस्कशन डेफिनेटली अँड दिस इज वेअर I think some allergy happens. आणि I first time अशें पळयलें की legislators somehow were questioning to that fact of Goan and defining Goan आणि कितें तर असं एक पावल अशें मारलें अशें दिसता म्हाका. बट एट द एंड ऑफ द डे it is not pogo but it is all about the Goan identity. आणि प्रमोद पावलार आमकां हे दिसपाक लागला पयर जमनीचो विशय आयलो. जमनीच्या विशयाचेर सगळे आमदार ओगी रावले, ते बिल पास जाले. आतां 400 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ज्यांच्यांनी परवरी सारक्या लोकेशनार, प्रायम लोकेशनाचेर, पणजी सारक्या लोकेशनाचेर ज्यांच्यांनी बळकायल्या जमिनी तेंकां तो आतां मेळटल्यो. बरोबर न्ही? वरते खंय ते गोंयकार आसा, म्हाका दिसना ते गोंयकार आहा म्हणून ते भायले लँड ग्रॅब केल्या सगळ्यो. सो हो प्रत्येक पावलार हो विशय येवपाक लागला की गोंयकारांचे हांग हित कोण जपतलो, गोंयकार कोण आनी गोंयकारांचे जर हित जपोवंक जाय फुडें जाल्यार करचें कितें काय म्हणून हांवें म्हटलें अशें की ताचेर एक विधानसभेत चर्चा जावपाक जाय. या दुसरो विशय जो आयलो आनी जो खूब इंट्रस्टींग विशय आयलो आज तो म्हळ्यार स्मार्ट मिटरांचो. आतां स्मार्ट मिटरांचो विशयाचेर चर्चा जी जाली ती खूब सादी. म्हळ्यार तो खूब इंट्रस्टींग विशय आशिल्लो की सरकारान नोव्हेंबराक एक सर्क्युलर काडला आनी सांगला की प्रत्येकाचे मिटर्स जे आसात ते एक्सेसिबल आसपाक जाय म्हणून. कारण जे मिटर रिडर येतले तांकां ते मिटर सारके खंय ते खाची कोणशांनी घरां भितर बी आसपाक जायनात, कारण एक जाता मिटर रिडराक भितर वचपाक मेळना. आनी दुसरे वटेच्यान सरकार स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता. जो स्मार्ट मिटर तुगेलो सारको एपाचेर पयल्यार सुद्दां आपलें रिडींग कितें हें प्रत्येक इंडिविज्युअलाक कळटलें आनी तें डिपार्टमेंटाकय कळटलें.
सो आज जो इशू आयलो किंवा स्मार्ट मिटरा वयल्यान हो इशू सुरू जाल्लो तो मागीर खूब कडेन लायटीची बिलां सगळे कडेन पावलो. लौकीक किती जाली नेमकी चर्चा आनी खंय पावली फायनली ही चर्चा? ॲक्च्युली विषय कॉलिंग अटेन्शन असले ते बी पोस्टपोन तितून विषय ॲक्च्युली एवरी इयर वा वर्स 2 वर्सान जे JRC फुड्यान प्रपोजल घालून जे थोडे पयशांनी बिल युनिटा फाटल्यान बिल जे वाडयता फी हें वाडयता बिल वाडयता तो आनी मागीर स्मार्ट मिटरांचो आनी स्मार्ट मिटरांचो विशय कित्याक तो स्मार्ट मिटर तुमी बसोवपाक मागीर लोकांच्या बल्सांतल्यानूच पयशे काडटा तो असो मातसो खूब एंगलांनी तेजेर डिस्कशनां जालीं. तेजेर मागीर एश्युरन्सू गव्हर्मेंटाचें येयलें की बाबा स्मार्ट मिटर बसयलो जाल्यार आमी केंद्राच्या फंडिंगांतल्यान भरयतले, केंद्र तेका रिणू दितले विदावट इंट्रस्ट, ते विशय जालो. बिलां वाडोवपाचो तेंचो तो नॉर्मल म्हणजे ते तांकां करचेच पडटा प्रपोजल दिवन JRC आपले बील वाडयता, गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार ते स्वताचे नाकार घेवपाचे स्वताचे आनी लोकांक कन्सेशन दिवपाचो असो प्रकार. पूण प्रमोद तुमी म्हटलें म्हणून फाटल्या दिसांनी आतां तो मिटर बसोवपाचे प्लॅन आहा फुडें आनी फाटल्या दिसांनी मोठो तेंच्यांनी प्रोसिजर केला एक्सेसिबल मिटर जावपाक, लोकांचे घरांचे मिटर भायर काडून ते एक्सेसिबल करपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केले. ते आतां भायर काडल्या उपरांत जर आतां रोखडेच जर स्मार्ट मिटर बसयतले जाल्यार तो प्रोसिजर कित्याक करपाक जाय हो प्रश्नच काय थंय एक मनीस कित्याक कामाक लायले. विरोधी पक्ष फुडारान म्हळें बी युरिया बालेमावान की प्रत्येकाक तो मिटर शिफ्ट करपाक 10,000 रुपये खर्च येता. तुम्ही जर प्रत्येक 39,000 सुमार कंझ्युमरांक जर तुम्ही 10,000 रुपये खर्च कर म्हणून सांगतात आणि तो मिटर भायर हाड म्हणून सांगतात आणि मागीर जर रोखडेच सांगतात की आम्ही स्मार्ट मिटर बसयतले म्हणून. जयल बाब हो आर्ग्युमेंट तुका लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो पडटा की हातूंत भितर सिंक ना म्हणून? Pramod, this entire discussion on power seems to be a comedy of errors. कित्याक म्हणटा तुका errors म्हणून? I'll tell you why. Last year also we were discussing this whole issue of areas, and like every year every session we have been discussing this thing. एक डिस्कशन येयलो, one part of the discussion I'll take is that fitment of that smart meter. आता ते युरिन बाबान बरो काडलो की स्मार्ट मिटर तुम्ही आता तांकां ते मिटर आसा ते भायर काड म्हणल्या आनी तेच्या उपरांत तुम्ही ते रिप्लेस करतले विथ स्मार्ट मिटर. तितून भितर सुदीन धावलेकरान ताका एक्सप्लेनेशन दिलें आमकां टेक्निशियन येतलो आनी फ्रॉम टायम टू टायम आमकां सर्वीस करपाची पडटली म्हणून. सो एक तो एग्जाम्पल दिलो ताणें. माय पॉयंट हियर इज when these meters were actually installed from the ordinary meter to an electronic meter, तुम्ही किती केले त्यांना? त्यांनाच काढपाचे नाही बाहेर ते. अरे you could have very well shifted it that time. That means you all are not even bothered that time. आता तुम्ही करता. Okay. Point number 2. आता तुम्ही from ordinary meter you have gone into electronic meter आणि लोकांकडे पैसे घेतले. Now you are getting into smart meters. परतून पैसे. Where is this going? तुम्ही टेक्नॉलॉजी वाढता वयता तितलीच तुम्ही बर्डनिंग पीपल विथ एडिशनल एक्सपेन्सीस. हिंगा लोक आता 1-2 रुपयाचो तुम्ही हे केलो जाल्यार हायक केलो जाल्यार ऑन टॅरिफ पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉयज सेइंग दॅट वी कांट अफोर्ड इट. I mean, your explanation whether your tariff is lower than Telangana or lower than some other state is okay. I mean, let's go with that, your explanation. But why are you again and again burdening with these costs which can be avoided? आता तुम्ही एक subsidy किती म्हणता ती किती करता, but then from time to time you will be taking that money from the consumer. Yeah, there are so many things. Thirdly, Pramod, last time आम्ही म्हणले पळय की recovery of areas. या तर high end power guzzleraचे areas आसा which are coming to around 700-800 odd crores. Last time government has given an assurance, or the electricity department has given an assurance saying that we will initiate recovery proceedings or we will disconnect power on the floor of the house. What has happened now? The figure is standing to almost about 800 crores. If you get that money, तुका आनी कांयच गरज ना. लोकांक त्रास दिवपाची गरजच ना. पांडुरंग बाब पण आज जॉयल बाबान तो इशू टच केलो जेन्ना तो रेटाचो मुद्दो काडलो खूब जाणांनी तेन्ना सुदीन बाब बींग अ व्हेरी सिझन्ड पार्लमेंटरीयन दॅट ही इज ताणें बरें करून तांकां तेलंगणा आनी पंजाबाची उदाहरणां दिवपाक स्टार्ट केली. एक कडेन काँग्रेसीचें सरकार आसा आनी दुसरे कडेन आम आदमी पार्टीचें सरकार आसा. तुमी थंय इतली करतात आनी हांगा आपल्याक सांगतात का म्हणून. मागीर जर तांगेली भाशणां आयकून म्हाका जें केलें तें वाक्य खूब अप्रूप दिसलें त्या वाक्याचें. ताणें उठून भाशण स्टार्ट केलें आनी सांगलें की तुमी सगळे जाण बरें उलयले पूण खरें उलयले नात म्हणून. आनी ताचेर मागीर परत बोवाळ जालो. हे जे आर्ग्युमेंट्स आसा सुदीन बाबाचे ते तुका पटले?
पटले अशें म्हणण्यापेक्षा सुदीन हो खरोच सिजनल आणि तो म्हणजे त्याची कामाची पद्धत एक वेगळी असता. PWD डिपार्टमेंटान आसतना आणि आता पॉवर डिपार्टमेंट तो हँडल करता तेजे कामाची पद्धत आसा आणि तो शिस्तबद्ध पद्धतीन तो काम करताना ताका हांवें म्हणजे आमी बरेच वर्सां ताका आतां वळखता. तो खंयच्याय गव्हर्मेंट आसतात ती वेगळी गोश्ट, पूण तो ते उलयला न्ही तातूंत काय मुद्दे प्रमोद आसा की स्मार्ट मिटर जो विशय आसा आमकां बरोबर आसा की फाटल्या 10-15 वर्सांत 2-3 फावटी मिटर चेंज जाले. पयलीं जे जुने मिटर आशिल्ले ते काडून डिजिटल बसयले आनी आतां स्मार्ट मिटर येतले. ह्या स्मार्ट मिटराचो एक विशय असो आहा जेजी हांवें म्हाका रिपोर्टिंगूय आमी केल्ले की लोकांक हेज्या फुडें जेन्ना ते स्मार्ट मिटर येतले प्रमोद तेन्ना लोकांक पावर कशी वापरप कितली वापरप ताचो न्ही आपलो आपोआप एक कंट्रोल येतलो. एक तूं रिचार्ज जसो मोबायल आमी रिचार्ज करता आपणाक कितको जाय तितको तितकी तुका कितकी पावर तूं वापरता तितकी पावर तुका पयलीं तुका प्रिपेड ती रिचार्ज करची पडटली. तुका पयलींच पयशे भरून तुका जाय तितली पावर घेवंक मेळटली. तुजो रिचार्ज सोंपलो जाल्यार तुका ते पयलीं मॅसेज येतलो मागीर तूं परत रिचार्ज करूं शकता. सो एक नवी टॅक्नोलॉजी जी आसा ह्या स्मार्ट मिटराची ती भविश्यान आमकां फुडल्या 5-6 वर्सांनी दिसपाची आहा गोंयान आणि ताका वेलकम करपाक जाय. कारण एक पावर कशी वापरप कितली वापरप मर्यादीत प्रमाणात ताचो एक नवीन हो अध्याय सुरू जावपाचो स्मार्ट मिटर येतूकच. हांव इतल्याचेर थांबता. हांव पांडुरंग बाबाची गजाल हांव फुल्ली एग्री करता. आमचें सदांच इंटेन्शन बरें आसता, आमची इम्प्लिमेंटेशनाक घोळ जाता. सो प्रश्न आहा तो इम्प्लिमेंटेशनाचो. म्हाका दिसता खंयचीच गजाल सरकारान चुकीची इंटेन्शन दवरून केले रेअरली घडटा. 90% ऑफ द टायम्स इंटेन्शन सारकें आसता आनी ते इम्प्लिमेंटेशनाचो जाता बट्ट्याबोळ आनी मागीर तें इंटेन्शन उरता थंयच आनी मागीर आमी सगळे जाण शंक मारपाक लागतात की हें केलें तरी कित्याक काय म्हणून. बरी गजाल ही बरे रितीन करया. जशें सुदीन बाबान सांगलें बरी उलयलें पूण खरी उलयलें ना वळटाणी. आमी इतलेंच म्हणटात की बरें जें आसा तें बरेच रितीन करया जाल्यार कोणाकच तुगेलो बोवाळ मारपाची गरज पडची ना. इतल्याचेर थांबता. लौकिक बाब, जोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.